आयज जे कितें घडलां आनी हे जे सुभानी दाखलेदार हेणी जे कर्म केलां ताका लागून आमचो इतलोच पुलिसां कडेन मागणी की जसो तो मेळटलो तशी तेणी माफी मागपाची तेजेर फुडें कितें काम करपाचें आहा तें आमी करतले पूण ताका आमी ह्यान फुडें आनी आमच्या गांवांत घेवचें ना अशें आमी पुलिसांकूय बरोवन दिल्लेलें आहा अशें आमी सगळ्यांक सांगता. सुभानी दुबेदार म्हणून जो आसा गेल्या कितलेशे वर्सां तूं लामगोय गांवांत रावता आनी असो मनीस आसा गांवांत मिसळून आसता आनी वयल्यान ताका सगळे आमचे हिंदू भाव सगळे सपोर्ट करतात ताका. इतलें आसतना तेणी देश विरोधी जे कृत्य केल्लें आसा ते श्रीराम जन्मभुमी त्या संदर्भात तो उलयला आनी इतलें भयानक तो उलयला की म्हाका दिसता ताजो खंय तरी इंटरनॅशनल हात आसा. रावून तो हिंदू मनीस सगळे कृत्य करतालो. गेले 4-5 दीस जाल्यार तो गायब आसा. म्हाज्या सरकारा कडेन मागणी आसा की हेज्या चौकशी करपाची. चौकशी इतलीच न्हू हेजेर देशद्रोही खटलो घालपाचो तशेंच बाकीच्यो गोश्टी कळपाक जाय जाल्यार हेजेर नार्को टॅक्सो करपाची गरज आसा. कित्याक हे सगळे भुरगे जे आसा त्यांच्या भावना कडेन तो खेळलो आसा. विश्वास आसा की त्यांचे प्रयत्न चालू आसा. हेज्या पेक्षा त्यांनी आनी फास्ट प्रोसेस करपाक जाय. एक तर बेगींतल्या बेगीन तांकां FIR करपाक जाय तेजेर आनी गांवोगावी आनी संबंद जे देशान ताजो फोटो धाडपाचो आनी बेगींतल्या बेगीन धरपाचो. कित्याक म्हाका दिसता तो तेजे व्हडले रॅकेट खंय तरी आसतले इंटरनॅशनल रॅकेट हेजो सोद घेवपाचो. लामगांव गांवांत रावपी तर तुमी फाटल्या 4 दिसांक कितें जें घडलां तें तुमी पयलां आसतलें. एक सुभानी दफेदार नांवाचो भुरगो फाटलीं 15-20 वर्सांच्यान आमच्या गांवांत रावता आनी आमी ताका खंयच्याच हितूंतल्यान आमच्या खंयच्याच हितून भायर दवरिनासले. पण आयज इतलीं वर्सां रावून आमच्या कडल्यान ताका इतलो मोग गावता आसतना तेणी आमच्या गांवांत रावून गांवांत फूट घालपाचो प्रयत्न आनी एक आमी म्हणपाक शकता की देशद्रोही अशा पद्दतीची तेणी जे पोस्ट सोशल मिडियाचेर घातलो आनी गांवांत एक खळबळ हे केली आनी हे करपाक तेणी म्हटल्यार राम मंदिराचे ज्या विशयाचेर जे तेणी कितें घातलें ते अशें जे दिसून येता तेणी कितें कर्म केल्लेलें आहा तितून की तेज्या फाटल्यान कोण तरी हात आहा. राजकीय हात सुद्दां तेज्या फाटल्यान दिसलो. जावं हे इतलेंच न्हू तर रोहिंग्याज जावं आनीक कोण तेज्याकून पलीकडे जर तो पावला जाल्यार कांय आमकां खबर ना की हेजो आमकां बिचोलकारांकूच न्हू पण देशभराक असल्या लोकांचो भंय आसा. ताका लागून आमी आयज पुलीस स्टेशनार येयल्या. आमी कंप्लेंट दिल्ली तेजेर फॉलोअप घेवपा खातीर. पुलीस यंत्रणेन इतली म्हणजे प्रत्येक तालुक्यांनी इतली म्हणजे आमचेच पुलीस स्टेशन फाटी उरले काय ताका पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय हो आतां चिंतेचो विशय जाल्लो आसा. हांगासर 18 जाणांतले कांय तरी धरले आसा. खंयच्या सावड्डे आनी खंयसर पर्वरी हांगासर तांकां धरलेले आसा. पण हांगा बिचोलेच कित्याक आमी कमी पडटा खंय पॉलिटिकल प्रेशर आहा हो कळना. दुसरें म्हणटा ते सरकार पळोवपाक गेले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोव्यानूय आसा आनी सेंट्रलाकूय आसा. बाकीच्या आमी राज्यांनी पळोवपाक गेल्यार तेंची सामकीच कारवाई केल्ली आसा. अशी कारवाई केन्नाच जावंक ना आमी पळोवं ना पण ह्या फावटी जाल्लेली आसा बाकीच्या राज्यांनी. पण गोव्यान अशी कारवाई हांगा गोव्यातल्या म्हणजे बिचोलेन हांगा अशी कारवाई कमी कित्याक पडटा. जसो CM म्हणटा की हे आतां राम मंदिर उरलें ना हे राष्ट्र मंदिर जाल्लेलें आसा. जर राष्ट्र मंदिर जर जाल्लेलें आसा जाल्यार ताका देशद्रोहीचो खटलो हो पडूंकूच जाय आनी तेजे पोस्टर जे आसा प्रत्येक गांवांत लागपाक जाय. पुलीस यंत्रणेन तेजे राष्ट्रद्रोहीचो खटलो घालपाक जाय. आनी दुसरें म्हणटा ते ताका त्या गांवांत म्हणटा ते कशेंच दवरपाक जायना. तडीपार हो विशय ताका काडचो पडटलो. तेजे आतां सुद्दां तेजी फॅमिली रावता ताका कित्याक त्या फॅमिलीन ते दवरलेले आसा हें आमकां कळना. कारण हो सादो विशय ना. कारण आमकां राम मंदिर हे अशें काडून दिल्लें ना. हेज्या खातीर कार सेवक आमचे राम भक्त जे आसा हेचे आहुती दिल्लेली आसा. आनी हो एका गांवचो विशय ना तर हो एका देशाचो विश्वाचो विशय आसा. रामचंद्र की जय. गरीब देश में रहना होगा. वंदे मातरम कहना होगा. गरीब देश में रहना होगा. वंदे मातरम कहना होगा. नमस्कार. आम्ही सध्या आसा बिचोली पोलीस स्थानकान आणि 22 जानेवारी 2024 ह्या दिसाचे जे अयोध्यान कार्यक्रम चालू असले राम मंदिरा संदर्भात थंयसरच कार्यक्रम चालू असताना बिचोली हांगासर एक मुस्लीम भुरग्यान आपल्या WhatsApp स्टेटसार
हिंदू लोकांची भावना दुखेतली असो एक स्टेटस त्यांनी दवरलेलो. ताका लागून बिचोलीचे जे हिंदू लोक आसले, राम भक्त आसले, त्यांचे मनां दुखावली आणि त्यांच्यानी त्या भुरग्याच्या विरुद्ध बिचोली पुलीस स्टेशनान कागाळ दिली आणि ताका जेल बंद करची म्हणून मागणी केली. जेन्ना ही घटना घडली त्याच सांजच्या टायमाचेर भुरगो खंय तरी फोन आपलो बंद करून गायब जाल्लो अशी म्हायती मेळटल्या आणि त्याच्या उपरांत पोलीस त्याच्या घरच्यांच्या मागार आणि त्याच्या भुरग्याच्या फोन ट्रॅकार दवरून सगळी गजाली ट्रॅक करताली आणि त्याच्या उपरांत काल बिचोली पुलिसां ताका धरपाक यश येयलां आणि आता तो सध्या पुलिसांच्या ताब्यान आसा. PI दिनेश गडेकर हांच्या अध्यक्षा खाला फुडली चवकशी चालू आसा आणि ह्या बाबतींत जी गजाली दुखावला गेला हिंदू आणि कारण कितें आहा, स्टेटस घालपाचें कारण कितें आहा आणि हिंदू संघटना ह्या बाबतींत बिचोली पुलिसाचे ह्या कार्या संदर्भात धन्यवाद म्हणीत आसात आणि फुडली चवकशी PI गडेकर जे आज त्यांच्या अध्यक्षतेत चालू आसा. स्टुडंटाक तशें जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.